सेक्स बिफोर मॅरेज इज गुड ऑर बॅड म्हणजे जाका खुबशे क्वेश्चन येता तेजे आन्सर कितें आसपाक देवान देव दवरून गेलो नो नेवर से एक्सप्लेन सेक्स एज्युकेशना बद्दल आमकां प्रत्येक गोंयान स्कुलांनी पावोवपाक जाय टॉपीक आनी हेजेर उलोवपाक जाय जाल्यार आमी कशें पावोवपाक शकता कारण प्रत्येका कडेन ऑफलायन वचप इज नॉट पॉसिबल. नो नमस्कार. एक आयचो आमी टॉपीक घेतला पळय हो एक मातसो सेन्सिटीव टॉपीक आसा आनी हेजेर आमकां मॅडमीक जशें मॅडमीची जी नॉलेज आसा किंवा मॅडमीक ज्या टॉपिका बद्दल खबर आहा आमी डिस्कस करपाचें आसा. तो कोणाक हार्म करपा खातीर हो व्हिडिओ शूट जायना एक नॉलेज प्रोवायड करपा खातीर हो टॉपीक शूट जाता. टॉपीक आयज आमी जो घेतला तो आहा सेक्स एज्युकेशन. हेजेर खूब कमी प्रमाणान उलयलें वयता आनी अवेरनेस खूब गरजेची आसा हेका लागून आमी आयज हो टॉपीक सजेस्ट केला. सो मॅडम फर्स्ट ऑफ ऑल न्ही फर्स्ट क्वेश्चन तकलेन येता की बाबा सेक्स एज्युकेशना बद्दल आमी सगळे जाण म्हणटात की खबर आसपाक जाय वचपाक जाय बेजिकली एक्चुअली सेक्स कितें आनी आजुनूय इंडियेन हेजेर कित्याक उलयलें वचना आनी उलयलें वयता जाल्यार एक सो कॉल्ड आमचे जे जाणटे आसतलेच ते आजुनूय अनकम्फर्टेबल जावन कित्याक उलयतात सेक्स नाका रे तें उलोवप ना रे अशें आजुनूय कित्याक जाता इंडियेन इतली एज्युकेटेड जावन सुद्दां इंडिया. हय सो एज वी से इंडियेन इतले कित्याक हेजिटेशन आसा कल्चरूय म्हणपाक शकना कित्याक दीस इज समथींग दॅट आमच्या बुक्सांनी आसा पयलींच्यान आसा जे वेदास ऑर वॉट एवर वी से कामसूत्रा वॉट एवर सो इट इज देर इन आवर कल्चर. अशें न्ही की आमच्या कल्चराक ते उलोवप ना ऑर समथींग व्हेरी बॅड अशें ना बट खंय तरी एक अशी सोसायटी आयली वेरीन खंय तरी अशी लज अशी तयार जाली निर्माण जाली एंड एक मे बी कसो तरी स्टिग्मा टॅबू आयलो. वी कांट से रियली लायक हाव इट हॅपन्ड वॉट इज द रिजन वी कॅनॉट रियली से की इंडियेन कित्याक अशें उलयनात ऑर कित्याक हेजिटेट करतात कमी प्रमाणात उलयले वयतात ओपनली कोण दिसपाना उलयता. दॅट इज व्हेरी मच ट्रू. वॉट इज सेक्स इज लायक सो पयलीं म्हणजे सेक्स इज बेजिकली अ जेंडर रायट. सो हे जे बेजीक आसा दॅट शूड बी टॉट टू अ चायल्ड वेन दे आर व्हेरी यंग की सेक्स इज जेंडर बट टू मेल टू फिमेल तुजे पार्ट्स कितें हे जे ती जेन्ना ती ल्हान आसता लायक 4-5 वर्साची तेन्ना तांकां सांगपाक जाय इन्स्टेड ऑफ सेयींग लायक इवन आमी जे पार्ट्स आसता तांकां वी से डिफरंट थिंग्स गरज ना वी कॅन से की वजायना पिनस वी डोंट से इट वी हॅव टू टेल देम की हे तुमचे प्रायवेट पार्ट्स आसा हे जे कोणूच अशें टच करपाक शकना एंड यू शुडंट अलाव. इवन पेरंट्स एक बूक येता पळय माय बॉडी माय रूल्स हेजो जर सपोर्ट घेवन एक पेरंट्स एक्सप्लेन करपाक शकता बरे भशेन. हय सो दिस इज समथींग इट शुड स्टार्ट वेन दे आर दीस यंग. सो तांकांय बाबा एक अवेरनेस आसा आनी एक व्हिडिओ सुद्दां अवेलेबल आसा युट्यूबार जातून खूब बऱ्या प्रमाणे हे समजायला की वॉट आर द पार्ट्स वीच वी शुडंट अलाव अदर्स टू टच. फक्त पेरेंट्स म्हणजे आवय आपली आपल्याक न्हाणयता तेन्नाच हात लावपाक शकता ह्या पार्ट्साक आनी डॉक्टर मे बी जर तर चॅक करचें पडलें इन द प्रेझन्स ऑफ युअर पेरेंट्स नॉट विदाउट देम जाल्यारूच तुमी अलाव करप. हे जर तर तेन्नाच तांकां शिकयलें जाल्यार तांचे मदीं तें अवेरनेस वाडटलें. आनी रेप सुद्दां आतां अशें म्हणटा आमी की रेप जाता. फाटल्या 2 म्हयन्याचो रिपोर्ट जाय पळयलें एक युट्यूबार ते व्हिडिओज म्हाका गावल्ले की प्रत्येक 15 मिनटांनी एक रेप जातालो. फाटल्या 2 म्हयन्याचो रिपोर्ट. सो
रेप जाता हातून कितें जाता की केन्ना केन्ना हो रेप भायलो कोण नासता, घरातलोच असता. आनी खुबश्यो केसीस अश्यो आसा. खुबशे हय, जेन्ना भुरगीं सांगता की घरातलोच रिलेटीव, मामा, इट इज व्हेरी सेन्सिटीव की अशेंय घडटा, बट घडटा. आतां हाजें रिजन कितें आसतलें, लायक आतां आमी उलयतात देर आर डिफरंट डिसऑर्डर्स, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स ऑर फिजिकल हेल्थ, म्हणजे ह्यो डिसऑर्डर्स आमी ओपनली उलयतात, लायक डायबिटीज, कॅन्सर. वी टॉक अबाउट दीस, रायट? वी टॉक अबाउट आतां हाली एंजायटी, डिप्रेशन आतां उलयतात. But there are many other mental health issues which we don't talk about, like schizophrenia, bipolar. कोण आयकू सुद्दां नासतले. तश्यो सेक्शुअल डिसऑर्डर्स सुद्दां आसता. तो कोणाक खबर आसा? ऐकल्यार कळटले न्ही, पूण आयकूंक ना. सो सेक्शुअल डिसऑर्डर्स आसता ते एक्झिबिशनिस्ट आसता केन्ना केन्ना, म्हणजे ते अशेंच मुद्दम आपले प्रायवेट पार्ट्स दाखयतात. ओके, सो ह्यो ज्यो डिसऑर्डर्स आसतात तेय रिजन आसपाक शकता फॉर सो मेनी रेप केसीस इन इंडिया, ऑर कितेंय रिजन आसपाक शकता. सो हे केन्ना जातले सारके जेन्ना पीपल वील बी मोर अवेर अबाउट वॉट आर द डिसऑर्डर. ताका हे कित्याक कशें येता विचार, समज ताका समजलें की बाबा हे विचार येतात दॅट इज बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लेम, जाल्यार तो सायकॅट्रिस्टा मेरेन वतलो मे बी, की अशें जाता. ऑर मे बी सम जो कोण डॉक्टर हू इज लुकींग आफ्टर इट, सेक्शुअलॉजिस्ट, हांच्या मेरेन वतलो टू ट्रीट वीथ दॅट प्रॉब्लेम. पूण हे कोणाक खबरूच ना. सो सेक्शुअलॉजिस्ट अशे आसतात, डॉक्टर्स आसतात, हे कोणाक खबर आसा? सो इट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट की हेच अवेरनेस जावपाक जाय बेजीक लेवलार. इवन आमी म्हणजे भारतान पळयलें न्ही जाल्यार खुबशे संस्कारान गजाली उलयल्यो वयतात, जाल्यार ही गजाल कित्याक उलयता म्हाका अजून कळना. तुमकां कितें दिसता की ही गजाल संस्कारान इनवॉल्व करची एक्चुअली? अशें म्हणटात पळय संस्कारान बाकीचे सगळे शिकयतात, तर ह्यो गजाल शिकोवची. हाजेर म्हाका सारकें हांव तुका सांगपाक शकना की वाय रिजन इवन म्हाका खबर ना. बट खंय तरी आतां मातशे चेंजीस जाता, मातशे. वी कांट से लायक कंप्लिटली आमी सामकी ओपनली उलयता की अशें करता तशें ना. बट आतां खंय तरी व्हिडिओ तरी लोक पळोवपाक लागले, खंय तरी चेंज जाला ना न्ही, जाला चेंज की अशे केसीस आसता, ऑर मे बी सेक्स एज्युकेशन समथिंग. इवन आतां OMG2, it is something related about sex education, so it's a good thing. आणि मुद्दम ऍक्च्युअली फॅमिली शो आसून फॅमिली. आणि ऍक्च्युअली न्ही मेजर जे टिनेजर्स जे पोर्नाक एडिक्ट जातात पळय ते एज अरावंड एक जेन्ना आमकां 9th लेसन शिकयलो वयता तेन्नासून खंय तरी पळोवया म्हणून गुगल करता, क्युरियोसिटीन थंयसून एडिक्ट जाले वयता. कित्याक खंय तरी तांकां अजुनूय म्हाका दिसता प्रॉपर नॉलेज प्रोवायड केली वचना. 9th शिकयता बट इट इज समवेअर हाफ. हय, ओपनली सगळेच. आनी त्या भुरग्याक इंट्रस्ट रिप्रोडक्शना खातीर बाबा आमी सेक्शुअल म्हणजे इंटरकोर्स कित्याक करचो, मेन रिजन कितें, प्लेजर ऑफ कोर्स येस, बट मेन रिजन रिप्रोडक्शन. दिस इज नॉट टॉक्ड अबाउट. म्हणजे हय, सो हेच जर तर समज डायरेक्ट सांगलें भुरग्यांक, सो मे बी खंय तरी हेजेरूच एक म्हजो एक क्वेश्चन आसा. जर स्कुलान जर हे टॉपिक सारके शिकयले वचना, वो भुरगो काय घरा कडेन सांगूंक शकना आपल्याक शिकय म्हणून, ट्युशनाक जाल्यार सांगूंक शकना, तर भुरगे हे टॉपिक शिकपाचे खंयसर? काउन्सिलर्स आर मेकिंग गुड एफर्ट्स विथ दीस. ती अशी लायक दे गिव अ टॉक 9th-10th ती वचून, जरी तांकां सायन्सान आसता ती नॉलेज इन दॅट
ड्युरिंग दॅट एज, बट इवन कावन्सिलर्स तांकां सारके समजायता की बाबा की भुरगीं कशी जाता ते सगळे समजावपाक प्रयत्न करतात कावन्सिलर्स. सो येस, इन लायक हांवें तुका सांगिल्लें पळय ओदर की GDC थ्रू कावन्सिलर्स आसा, सो दे डू मेक एफर्ट्स इन कन्वेईंग टू स्टुडंट्स. आता जे भुरगे ऍक्च्युली एडिक्ट जातात पॉर्न व्हिडिओजां खातीर किंवा मास्टरबेशना खातीर, ते ऍक्च्युली कशें कमी जावपाक शकता कित्याक कमी जावप खूब गरजेचें आसता. कारण एक भारतान पळयलें जाल्यार युवाच खूब आसात हय. आनी तेच जर ह्या गोष्टीक एडिक्ट जाले जाल्यार फुडें. सो पयलीं म्हणजे आपल्याक अवेरनेस आसपा जाय की वेदर दीस इज एडिक्शन काय हांव नॉर्मल पळयतां. जर तर हांव सामको एक्सपर्ट करीत रावता देन इट इज एडिक्शन. सो ते अवेरनेसा बद्दल तांकां कळपाक जाय की इट इज नॉट नॉर्मल टू वीव इट ओवर एंड ओवर अगेन. सो जेन्ना तेय अवेरनेस जातले की बाबा वी आर गेटिंग एडिक्टेड टू इट, तेन्ना ताका दिसतलें की आय हॅव टू चेंज माय बिहेवियर. सो त्या प्रमाणे तो कावन्सिलिंगाक वचपाक शकतलो आनी मागीर कावन्सिलर वील गिव सम टिप्स लायक हाव इट कॅन बी मॅनेज्ड और हाव तुज्या हातीन आसा तें सद्या काय डू यू नीड सम मोर हेल्प. म्हाका दिसता स्वताक जे म्हाका जो ग्रावंड दिसता प्रमाणे की मॅडम जर स्वता जर भुरग्यांनी आपलें क्वेश्चन सुद्दां केलो की बाबा आपूण कित्या खातीर पळयता जाल्यार ऑटोमॅटीक आन्सर्स गावपाक स्टार्ट जातले. सो ते सगळे कावन्सिलिंग थ्रू जाता. बट हे कावन्सिलिंगाक येवपाक केन्ना येतले ते जेन्ना कावन्सिलर वचून अवेरनेस करतले की जर तर बाबा तुमी अशें सामकी तुजें सगळें काम सोडून तेच तुमी करतात, लायक पॉर्नूच तुमी पळयत रावता, जेन्ना हें अवेरनेस जातलें, जेन्ना हें सामकें ओपनली उलोवप जातलें, तेन्ना ताका कळटलें की बाबा ओके वॉट आय एम डुईंग इज नॉट करेक्ट. आनी जेन्ना हें अवेरनेस भुरग्याक मेळटलें तेन्ना भुरगो वचून कावन्सिलराक एप्रोच करतलो. पण अजूनय खंय तरी भुरगे लसतात ते टॉपीक उलोवपाक. बट वॉट आय फील इज इफ कावन्सिलर टॉक्स ओके आनी एक्चुअली सेक्स एज्युकेशना बद्दल सिलेबस तुमकां दिसता की अजूनय सिलेबसान येवपाक जाय सेक्स एज्युकेशन? येस, आनी कितले गरजेचे आसा आनी स्टँडर्ड खंयसर पर्यंत अवेअर करपाक जाय? एज आय टोल्ड यू लायक गुड टच बॅड टच हे खूब यंग एजीर सांगपाक जाय भुरग्याक, कित्याक की तांकां कळत सुद्दां ना की बाबा आपल्या कडेन रॉंग जाला. आनी खुबश्यो ल्हानूच भुरगीं अशीं आसता जांचे खूब आतां रेप केसीस बी आयकले आसतले, व्हेरी यंग चिल्ड्रन. सो इट इज व्हेरी सॅड. सो तांकां कळोवपा जाय की what is your private part and it should be kept private and no one should be allowed to touch. आणि इवन जालें जाल्यार कितें करप तेय बी पेरंट्सांनी सांगप तांकां खूब गरजेचें. आनी अशें वता न्हू टिनेजर्स आमचे यंगस्टरांच्या मायंडान क्वेश्चन असो आसता की बाबा सेक्स बिफोर मॅरेज इज गुड और बॅड, आनी ताका खुबशे क्वेश्चन येता. तेजे आन्सर कितें आसपाक शकता? हाजें आन्सर अशें ना, बट इट इज युअर पर्सनल चॉयस. बट इफ यू बिलीव इन समथींग, तुजो जर तर बिलीफ आसा देन यू शूड स्टिक टू इट. कोण फोर्स करता म्हणून तू गिव इन करता दॅट इज नॉट करेक्ट. प्रत्येकाचो पर्सनल चॉयस आसता. एक्चुअली ह्या रिगार्डींग न्ही प्रत्येक जर स्कुलांनी जर आमकां अवेअर करपाक जाल्यार आमी काय स्टेप घेवपाक शकता, स्पेशली जर गोंयान स्टेप सेक्स एज्युकेशना बद्दल आमकां प्रत्येक गोंयान स्कुलांनी पावोवपाक जाय टॉपीक आनी हेजेर उलोवपाक जाय जाल्यार आमी कशें पावोवपाक शकता. कारण प्रत्येका कडेन ऑफलायन वचप इज नॉट पॉसिबल. सो कशें कितें पावोवपाक शकता आमी विथ द हेल्प ऑफ पेरंट्स? तुमकां कितें दिसता कितें केल्यार बरें? बेसिकली आतां वेन सेक्स एज्युकेशन जेन्ना असो टॉपीक येता, इट इज ऑलवेज लायक आमी सुद्दां स्कुलान आसतना एक कोण तरी हाडिल्लो टॉक दिवपाक, तुकाय बीच सेम आसतलें. हय. सो आतां एज आय टोल्ड यू अगेन की GDC थ्रू जे कावन्सिलर्स आसा दे आर ऑल्सो डुईंग देर एफर्ट्स. जरी तो मनीस येता आनी टॉक दिता, कावन्सिलर्स वील ऑल्सो टॉक अबाउट इट.
सो प्रयत्न चल्ल्या ना अशें म्हणपाक शकना आमी, प्रयत्न चालू आसा. बट येस, आता समज एक खंय ग्रुप फॉर्म जालो where they go in and they are more straightforward to students, then अशे awareness, यंगस्टर्स ग्रुप वचून करपाक शकता. हय हय हय, वाय नॉट. आणि म्हाका दिसना खंयचे स्कूल नाका म्हणटले इफ दिस इज द केस. ह्या रिगार्डिंग तुमच्या कडेन कितलीशीच केसीस येयला आसतले किंवा तुमी हेजे सोल्युशन्स Like- कितें काडटा रिगार्डिंग सेक्स एज्युकेशन किंवा मोस्टली बॉयज एडिक्ट जाल्ले आसतले मास्टरबेशन एका. सो हेजे सोल्युशन तुमी म्हाका कितें येता किंवा कितें आसता एक्चुअली सोल्युशन? मेन म्हणजे आता जेन्ना कोणी अशी येतात अँड वेन दे टॉक, हे तुवेंनूय सांगलें की खूप कमी येतात. हय. सो येस, बट अशें ना की येनात, दे कम विथ दिस प्रॉब्लम. ओके, लायक मे बी मास्टरबेशनाक एडिक्ट जाला ऑर पॉर्न पळोवपाक खूप एडिक्ट जाला. दे कम अँड दे डू टॉक अबाउट दिस इश्यूज. तेन्ना मे बी तांकां तांचो गोल जो आसा तो फायंड आउट करून दिवप खूप इम्पॉर्टंट आसता, की बाबा तुजो गोल कितें आसा, तूं तुजो टायम खंय चड इन्वेस्ट करता. आमच्या गोलाक चड अचीव करपाक हय, आनी तो टायम तूं जर तर हातून इन्वेस्ट करता, इज इट बेनिफिटींग यू इन एनी वे? सो हे अशे क्वेश्चन्स तांकां करप, इट समवेअर हेल्प्स. म्हणजे तांकां खंय तरी अवेरनेस येता की ओके. आनी केन्ना ते येता जेन्ना दे रियली वॉन्ट टू चेंज देमसेल्स, आनी तेन्ना आमकां चड बरें पडटा वेन दे विलिंगली कम टू अस. आतां कोणाक फोर्सान म्हज्या मनान धाडलो की हाका हो इश्यू आसा, ताका मातशें पळय, इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. आनी एक्चुअली मॅडम अशें एक्चुअली बॅन करपाक शकना वेबसायटी, कारण थोडे भुरगे वता न्ही पेरंट्स न्हिदतकूच उठता रातचे 2 वरांचे 3 वरांचे, म्हणजे फोन वचून पळोवप आनी परत आसल्यार हिस्ट्री डिलीट मारप. हय, आमी हिस्ट्री चॅक करता आमकां हिस्ट्री बाकीचे गावता पण तेजे डिलीट सर्च हिस्ट्री डिलीट. करता. सो ह्या भुरग्यांनी कितें करप, कित्याक तांकांच खबर नासता ते एडिक्ट आहा म्हणून, हय, आनी आमकां कळचें वतना की ते पळयतात म्हणून. सो अशा भुरग्यांनी कितें करचें, किंवा आमी तांकां खंयसून कशें भायर काडपाक शकता, ते काडप खूब इम्पॉर्टंट आसा. खूप इम्पॉर्टंट आसा. तेच हांवें सांगलें की क्लासीन वचून सांगप की वॉट इज गोईंग ऑन इज नॉट एप्रोप्रिएट. जेन्ना हे कोण तांकां सांगपी आसतलो तेन्नाच ती भुरगीं फुडें येतली आनी उलयतली हाचे बद्दल. जर तर तांकां खबर ना ते कितें करतात, कित्याक त्या टायमार तूं मॅच्युअर्ड नासता, तुका कोण गायड करपी आसले जाल्यार सुद्दां तूं यू आर डुईंग इट समवेअर, म्हणजे जे कोणाक कळना, रायट? सो हे आमी उलोवप इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. इवन पेरंट्सांनी लायक दीस इज द एज, आतां आमचे अशे इंट्रस्ट क्युरियोसिटी वाडटा. सो तुका कितें विचारपाचें आसल्यार आपल्याक विचार, आय एम देअर टू एक्सप्लेन यू. सो पेरंट्सांनी घरांतल्यान जर तर हे एनवायरमेंट अशें ओपन दवरलें अबाउट दीस टॉपीक, देन इट वील बी मोर बेनिफिशियल इन स्कूल एज वेल, आय फील. आनी इवन अशें म्हणटात पळय नजर सारकी आसप खूब इम्पॉर्टंट आसता. इवन कॉलेज लायफान किंवा एक बिकॉज ऑफ म्हाका दिसता की अस पर द रिपोर्ट सगळे उलयता हांव की जे कोण पॉर्न पळयतात पळय तेंची नजर चेंज जाता. इवन कोण शॉर्ट ड्रेसीस घालता चेडवां तांकां वायट नजरेन पळोवप जाता. सो पर्स्पेक्टिव्ह तुजो पर्स्पेक्टिव्ह फूल चेंज जाता लायफाचो जाको, आनी ताका ऑटोमॅटीक कळा उदाना. सो अशा भुरग्यां खातीर न्ही बाकीचे जावं म्हणल्यार ते कोण फॉर एग्जाम्पल कोण ते चेडूं ड्रेस घालनारे आसता ताका हार्म जाता कारणा शिवाय. ताका आपले जाय तशे ड्रेसीस सुद्दां घालपाक गावना बिकॉज ऑफ दॅट बॉय. सो हे गजाली कशें कमी जातले म्हाज्या खातीर दुसऱ्याक मिस्टेक तो त्रासान पडटा जाल्यार इन शॉर्ट? कितेंय जर तर उलयता जाल्यार हाजेर अवेरनसीस हे इम्पॉर्टंट आसा. सो सेक्स एज्युकेशन जे सारकें जावपाक जाय त्या त्या एजीर. सो आतां फुडें वचून तो मनीस तातून इन्वॉल्व जाला, वी कॅनॉट रियली लायक हे करपाक शकना. बट आमी केन्ना हे प्रिवेंट करपाक शकता वेन चिल्ड्रन आर यंग. तेन्नाच जर तर आमी तांचे कडेन उलयता ओपनली. लायक इवन मेनी किड्स दे आस्क लायक बेबी कशें जाता,
जेवण देव दवरून गेलो. नो नेवर से एक्सप्लेन देम लाईक दॅट. त्यांना सांगपा जाता की टिपिकली आन्सर शेअर असतात पेरेंट्साचे. मे बी बायलांमदी एक सेक असता तितून मे बी जाता. यू नीड नॉट टेल देम कसो जाता एक्झॅक्ट तेच ना, बट एटलिस्ट सारकी आयडिया दिवपाची की बाबा हांगाच आसा बेबी. अशें ना की हाडलो पडलो एंजलान उडयलो. नो नेवर. ते मिसकन्सेप्शन दिवपाकूच जायना. सो थंयच्यानूच सुरू जाता सगळें. सो तूं जें कितें भुरग्याक सांगतलो दॅट मॅटर्स. एक्चुअली हेजी प्रॉपर एज कितें आसपाक जाय पेरंट्सांनी भुरग्यांक सांगपा खातीर अबाउट सेक्स एज्युकेशन नॉलेज दिवपा खातीर एक एज आसपाक जाय न्हू. कित्याक कारण भुरगोच मॅच्युअर जावपाक स्टार्ट जाता एक 9-10 हय हय करेक्ट. तेजे पयलीं सांगून काय यूज ना. यूज ना अशें म्हणपाक शकना. तेजे पयलीं कळपाकूच जाय. कळपाक जाय तेच हांवें जशें सांगलें की 4-5 वर्साचे भुरग्याक कळपाक जाय अबाउट द प्रायवेट पार्ट्स. मागीर जशें जशें फुडें वता त्या प्रमाणे एक क्युरियोसिटी आसपा. एंड फॉर दॅट पेरंट्स ओपननेस इज मस्ट. जशें हांवें सांगलें तूं रॉंग करूं वायट करूं रॉंग करूं करेक्ट करूं आय एम देर विथ यू. कितें आसा तूं म्हजे कडेन उलोवपाक शकता. सो हेच इम्पॉर्टंट आसता. जो पेरंट फावंडेशन घालता दॅट इज इम्पॉर्टंट. जर तर पेरंट्सान हें फावंडेशन घातल्यार जाल्यार भुरगो तुज्याच कडेन येतलो उलोवपाक विचारपाक की अशें कशें जाता. जर तर हेच फावंडेशन ना जाल्यार भुरगो रॉंग वेगळ्या वेगळ्या दिशेनी वतलो सोदपाक. ऑब्वियसली आमी मनीस फायनली वी आर क्युरियस. जेचे एज्युकेटेड पेरंट्स आहात ते भुरग्यांक एज्युकेटेड सांगपाक शकता. आनी जर कोणाचे पेरंट्स जर एज्युकेटेड ना तेंच्यांनी आपल्या भुरग्यांक कशें सांगचें किंवा कशें. हय आतां म्हणजे आतां जशें की हांवें सांगलें की कावन्सिलर्स दे हॅव डिफरंट प्रोग्राम्स. सो मे बी कावन्सिलरांनी एक पेरंट्साक हो प्रोग्राम दवरचो जातून पेरंट्सा कडेन ती उलयतात की हाव इट इज इम्पॉर्टंट. That may help, like in schoolan when they are in maybe 7th. We can say 7th now, but 6th is also like 6th भुरग्याच्या पेरंट्साक सुद्दां आमी समजावपाक शकता की रेप केसी बद्दल उलोवचें. आतां इंडियेन अशें जाता केसीस जाता रेप केसीस अश्यो जाता. देन तांकां एक खंय तरी एक हें मेळटलो विंडो मेळटलो वेरीन दे वील आस्क रेप म्हणजे कितें. सो तेन्ना तुका चान्स मेळटलो टू टॉक अबाउट इट. सो दॅट इज हाव इट इज. सो द टॉक टायम आसता पळय फॅमिली भितर इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. असले टॉपिक टच करपाक जाय. सो रेपा बद्दल उलोवपाक जाय की अश्यो केसीस जातात, अश्यो केसीस आयकपाक येतात आनी वाय इट इज हॅपनिंग. सो इट शूड बी टॉक्ड अबाउट इन फॅमिली इटसेल्फ. जर तर भुरगो तुमकां नाका भायर वचून दुसऱ्या वाटेंतल्यान इन्फॉर्मेशन घेतिल्लो जाल्यार मेन इज तुमी उलोवचें. लायफान जाणून घेवपाक जाय. 3 टिप्स ह्या बद्दल आमी इजिली जाणून घेवपाक शकता अबाउट दीस. ओके. आमी एक्चुअली खंयसून आमी रिसर्च सुद्दां करचो आनी आमी खंयसून प्रॉपर नॉलेज घेवची. कारण एक सोशल मिडिया अशी जाल्ली आसा प्रत्येक क्लिकार कोण कितें सांगता काय कळना. सो फर्स्ट इज गुगल तुम्ही रिफर करनाका. दॅट इज माय मेन थिंग. तुमकां कितें क्वेश्चन आसा तुमी एडल्टाक विचारात जो सामको तुमी ट्रस्ट करता त्या मनशाचेर आनी जो तुमकां करेक्ट गायडन्स दितलो. असो ना की यो बाबा तुका दाखोवप जाय न्ही कळपाक. नो. सेन्सिटिव्ह टॉपिक आसा. हय सेन्सिटिव्ह टॉपिक आसा. सो मे बी पेरंट or maybe your elder sibling or तुजो भाव भयण कोण आसा तो जो तूंय ताचेर विश्वास दवरपाचें हेय इम्पॉर्टंट आसता. जर तर फॅमिली मदींतल्यान जायना हें करपाक देन ऑलवेज कावन्सिलर आसा स्कुलांनी. सो तांकां विचारात तांचे कडल्यान नॉलेज घेया. यू कॅन आस्क एनी क्वेश्चन. तुका जर तर क्युरियोसिटी आसा कित्याक हो एक असो टॉपीक जर तर तुका सारको आन्सर केलो ना फुडें वचून होच प्रॉब्लेम जातलो. सो तुमी कावन्सिलरा म्हणान वचा एंड टॉक अबाउट इट टू देम. कावन्सिलर वील नेवर लायक शू
चल हांगच्यान वच तूं हाजे बद्दल हांव उलोवपाक शकना केन्नाच म्हणपाना. दे वील एक्सप्लेन. सो दॅट इज द बेस्ट सोर्स. तुम्ही जर तर गुगल करतली जाल्यार तुमकां सगळ्यो वेबसायट्स ओपन मेळटल्यो अँड दॅट इज हाव भुरगे एडिक्ट जातात. एडिक्ट जाता. आनी अशें ना की हें सांगप न्ही बट एवरीवन नोज अबाउट दीस नाव. सो इन्स्टेड ऑफ गोईंग इन रॉंग वे कोण तरी एडल्ट आसा तांकां विचारा. आनी हे खंय इम्पॉर्टंट आसा काय कितें की फ्रेंड सर्कल 15 to 20 एजीर फ्रेंड सर्कल चॅक करप पेरंट्सांनी भुरग्यांचे कशें कितें चल्लां कशें आसात. थोडे फ्रेंड अशे आसतात जे केसीस सुद्दां आयकला आसतले लेटेस्ट केसीस सुद्दां गोंयचे आयकला आसतले कशें घडलें बिकॉज ऑफ दॅट सर्कल ओनली. सो पेरंट्सांनी चॅक करपाक जाय काय नाका कशें कितें आसता एक्चुअली संगत भुरग्याची कशी आसा ती. माय पर्सनल व्यू इज लायक पेरेंट्सांनी इन्वॉल्व जावपाकूय एक लिमीट दवरप. एक्स्ट्रीम इन्वॉल्वमेंट भुरग्यांक आवडपाना. बट मे बी केन्नाय तांकां घरा आपय फ्रेंड्साक तुज्या घरा आपय ऑर मे बी फॉर अ लंच ऑर डिनर. सो तुमकां कळटलें की बाबा फ्रेंड्स कितें आसा तुजे. सो तूं ताका सांगना की ना तुजो तो कोण फ्रेंड तशें ना. तूं मिक्स जाता तांच्या फ्रेंड्सा कडेन. सो तूं जेन्ना मिक्स जातलो तेन्ना तुका कळटलें की बाबा कितें आसा कोण हाजी फ्रेंड्स आसा. सो पेरेंट्स वील ऑल्सो गेट द आयडिया लायक हू दे आर एंड इट वील हेल्प. तुमकां ह्या व्हिडिओन आनी कितें सांगपाक काय दिसता वेळा कितें उलोवपाक काय दिसता जाल्यार उलोवपाक. ह्या टॉपिकाचेर म्हणजे म्हाका अशें दिसता की अवेरनेस खूब इम्पॉर्टंट आसा खूब गरजेचें आसा. आनी आतां खूब जाता अवेरनेस कित्याक पयलीं अश्यो रेप केसीस बी जाताल्यो ज्यो कळनासतना वताल्यो. बट आतां रेप केसीस जातात आनी त्यो कळटात. दॅट मिन्स देर इज अवेरनेस. कित्याक पयलीं अशें ना की पयलीं जायना आशिल्लें. आतां जातात आनी आतां ते उलयतात. सो दॅट मिन्स की अवेरनेस खंय ना खंय चालू आसा. बट ह्या अवेरनेसान आनी मातसो खंय तरी जोर दिवपाक जाय आनी सारकी इन्फॉर्मेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड पास ऑन जावपाक जाय. थँक्यू सो मच.